पण अशा मी खूप फाटी पळयल्ले आसा आम्ही कितल्या पॉलिटिशियनाचे स्कॅम किंवा जे कितें आहा ते कितले उघड करू पण तोच लिडर निवडून येतलो जिने चड स्कॅम केल्ले आसा चड नेगेटिव्ह लोकांचे पैसे ओडटा तोच निवडून येता कित्या खातीर येता बरो लिडर कित्याक निवडून येना दृष्टिकोन तुझो कितलो आपण पैसे जोडटा हाजे कडेन आसूंक जायना मनी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट तू जे कितें जे फॉलो करता ताका मागीर सगळें अलायन जाता सो प्राथमिकता जी आसा कोणाचोय कितलोय प्रेशर आसूं पण मनी शुडंट बी द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह आसा म्हणजे करतना दाखयतात ते स्किमी बिमी काडटात आनी दितात त्यो आमच्याच पैशांनी तुम्ही आमकां परत दितात न्ही तांच्या फॅमिलीचे पैसे नसतात ते सो त्यामुळे आमकां त्यो एक दोन स्किमी मेळ्ळ्या त्या मोठ्या दिसता रे हाणें आपल्याचेर जणू काय उपकार केले मायंडसेट असो जाल्लो आसा भुरग्यांमदीं की इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा चल आतां पॉलिटिशियनाक कामाक लायतलो सो हे कितपत आमी भुरग्यांनी बिलीव करपाक जाय हेजेर तुमचे व्ह्यूज कितें आहा तुमचे स्वता किंवा पेरंट्सूच सांगता इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा रे तांकां कोण तरी सांगलेलें आसतलें इलेक्शन लागीं पावल्लें तूं कामाक लावपाक शकता चल तेज्या कडेन एमएलए कडेन चल्ले किंवा त्या झडपी मेंबरा कडेन चल्ले समथींग ना हे दुर्दैवान राजकारणी जो आसा मंत्री आसात आमदार आसात तो पयलीं सुविधांचो उपयोग करता मागीर तो हळूहळू त्या उपयोगा वयल्यान त्या सुविधांचो उपभोग करूंक लागता मागीर तो ताजो आदी जाता पण हॅबिच्युअल जाता तो त्या सुविधांक सगळे तुका कीड लागिल्ली जी गोंयच्या राजकारणाक जी आसा ती परिवारवादाची लागल्या म्हणजे घोव बायलां तांकां राजकारणान हाडप आपल्या सोयऱ्यांक आपल्या पुतांक राजकारणान हाडप तांच्यान योग्यता आसा काय ना ते पळोवप ना आणि जर यंगस्टर जर पॉलिटिक्सान येवपाक जाय जाल्यार यंगस्टरचो मायंडसेट कसो आसपाक जाय किंवा फायनान्शियली पयलीं स्टेबल कितलो जावपाक जाय मागीर तो पॉलिटिक्सान येवपाक जाय कशें कितें आसा हो रेशो नमस्कार भाई तुमचे खूप खूप स्वागत आसा एक खूप बरें दिसता गोमंतक परशुराम भूमिका थ्रू तुम्ही खूपशी सोशल वर्क करतात लोकांची घरां बिल्ड करतात प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता की आपले घर आसपाक जाय तुम्ही ताका मेन एक म्हणटात खबर घर आसप जाय मागीर काम आनी एक आपले कितें पोट चलपाक जाय मेन जे आहा घर तुम्ही तांकां करून दितात सो म्हाका एक एक्चुअली विचारपाक जाय आमी खुबश्या जाणांक पळयलात ते विविध स्कीम थ्रू बिझनेसमॅन विविध आता लोक घरा बांदून दितात ताच्या फुड्यान मोठो कितें आसता तुमकां फुडें पॉलिटिक्सान वचपाक जाय म्हणून आसा एक्चुअली तुम्ही कितें म्हणून पळोवन ते स्टेप्स घेतलेलो आसा हय श्री परशुराम गोमंतक सेना ही 4 वर्सां पयलीं स्थापन जाली गोंयांत आणि प्रामुख्यान ती सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटन धर्म हे शाश्वत तत्व जे आसा भारताचें आणि गोंयचें ते शिरोधार्य मानून तातूंतल्यान निस्तृत जाल्ली संस्कृतीच्या आधाराचेर ती संस्कृती टिकोवपी व्हॅल्यू सिस्टम म्हणजे जीवन मूल्य व्यवस्था त्याच्या आधाराचेर हो सगळो समाज भारतीय समाज आणि गोंयचोय समाज संचालित जाता ती जीवन मूल्य तांचे अवमूल्यन चल्लां अशा प्रकारचे एक ऑब्झर्वेशन आमच्या तकलेन आयलें आणि अवमूल्यन म्हणटकूच समाजा प्रती आशिल्ली मनशाची कर्तव्यां आमी समाजा कडेन पळयतना इंडिव्हिज्युअल आणि सोसायटी अशा दोन वेगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयना आमी इंडिव्हिज्युअल आणि सोसायटी आर टुगेदर दे गो इन सिंक विथ इच अदर त्यामुळे समाजा प्रती आशिल्ली कर्तव्यां जी आसा ती प्रत्येक व्यक्तीन ताका तो बांधील आसा सो त्यामुळे हो कर्तव्य बोध हळूहळू समाजात ना जायत चालला म्हणून तो प्रतिष्ठित करप आणि एक सुसंस्कृत समाज उभो जावप हाच्या खातीर ह्या संघटनेची स्थापना जाली फाटली 4 वर्सां एकेडमिक एज्युटेशनल आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे बौद्धिक रचनात्मक आणि आंदोलनात्मक अशो कामाच्यो विधा घेवन वेज फॅसेट्स घेवन आम्ही सगळे जण कार्यरत आसात ताच्याच अंतर्गत ही गोमंतक निवास निर्माण अशा प्रकारची योजना जी आसा ते काही मित्र एकठांय आयले माझ्या बऱ्या मागपी आणि संघटनेचे एकंदरीत आणि तांच्यांनी आपले हे जे आसा म्हणजे दे वर रेडी टू गिव्ह इट बॅक टू द सोसायटी सो त्यामुळे आम्ही सगळे मिळून अशा प्रकारची योजना आम्ही हे करूया निर्माण करूया जातूंतल्यान आर्थिक दृष्ट्या वंचित इकॉनॉमिकली डेस्टिट्यूट लोक जे आसा तांची गोंयकारांची घरां बांदून दिवप ते पयलीं हे करप कन्फर्म करप म्हणजे तांचा आर्थिक स्त्रोत खरोच ना आणि अशा प्रकारचे हे जाल्या उपरांत ताच्या अंतर्गत ही योजना चालीक लागली आणि पयलें घर जे आसा ते मया केळबाई वाड्याचेर केळबाई मंदिर जे आसा आई केळबाई मंदिर माया केळबाई मंदिर पंचायतन देवस्थान जे आसा थंय माटणेकर म्हणून अशा प्रकारचे कुटुंब अत्यंत गरीब कुटुंब आणि तांचे मागीर घर पळोवन आमी सगळे सर्वेक्षण केले आणि मागीर ताका लागपी सगळ्यो हे गजाली ज्यो आसात मागीर सिमेंट आसात बाकीचे मटेरियल आसात ते वेगवेगळे आमचे वेलविशर्स जे आसा अशा प्रकारच्या सगळ्यांनी आपापल्या पद्धतीन कॉन्ट्रीब्यूट करून ह्या गोमंतक निवास निर्माण योजनेचो शुभारंभ जालो सर पण म्हाका अशें विचारपाक जाय तुमच्या थॉट्स म्हटलेले सुद्दां की
एक सोशल वर्क केन्ना करचो मनशान जेन्ना तू खंय तरी फायनान्शियली स्टेबल आसा नाल्यार कितें जातलें तू स्टेबलूच ना फायनान्शियली पयलीं तू लोकांचे पयशे खातलो जाय पडटली सो तुमचो म्हणजे एक्चुअली तुम्ही कशें सांबाळून घेतात एक तुम्ही तुमचो बिझनेस म्हणून पळयतात किंवा तुम्ही कशें कितें बॅलन्स करता कारण खूप जाणांक तुमची बिझनेस करणारी सायड किंवा तुमची एक्चुअली प्रोफेशनल लायफ कोणाक खबर ना थोड्यांक अशें मे बी दिसता आसतलें की तुम्ही थंयसरूच घर चलयता आसतले दुसऱ्यान तुम्ही गाडी घेता आसतले त्यात भोंवता आसतले एक्चुअली ती तुमची लायफ कशी आसा पर्सनल लायफ पर्सनल आणि प्रोफेशनल लायफ आणि सोशल लायफ अशा प्रकारचे 3 आस्पेक्ट वेगवेगळे असतात प्रत्येक मनशाचे आणि तातूंतल्यान मागीर ते तुम्ही कोऑर्डिनेट करून तुझी वाटचाल जी आसा ती आसची पडटा सो त्यामुळे प्रोफेशनली माझा एक मित्र जो आसा ही इज इव्हेंच्युअली अवर ट्रेजरर ऑल्सो श्री परशुराम गोमंतक सेनेचो हिलरी सुवारीस अशे आम्ही दोगांय जाणांनी म्हणून HS एंटरप्राइज अशा प्रकारची कंपनी केल्या ताच्या अंतर्गत रिअल इस्टेटचे काम जे आसा म्हणजे जमनी उठसूट आता जो प्रकार जो चालला तो भायल्यांक न विकता आमच्याच संपर्कातले अनेक नेटवर्कातले माझे मित्र जे असतात ताजे मित्र जे असतात ते गोंयकारांकूच जमनी ताजो योग्य विनियोग जाता म्हणजे पैशांच्या फाटल्यान न धांवता ताजो म्हणजे मार्केट रेट ताजो अशा प्रकारचो एक बेसिक रेट जो आसा तातून ट्रेडिंग करप आणि ताज्या तर्फे सगळें हें करप म्हणजे संघटनेकूय बॅकअप करप आणि आमच्या प्रोफेशनल लायफूय जे आसा तें बॅकअप करप मागीर तो हिलरी सुवारीस जो आसा ताजो एक फुटबॉल क्लब आसा आणि 4 गजाली ताज्यो वेगवेगळ्यो आसात त्यामुळे आमच्या बऱ्या मागपी आमकां डोनेशनां आणि अशा प्रकारचे सगळे दितात आमचो ऑफिशियल अकाउंट आसा रजिस्टर्ड संघटना ही सो त्यामुळे अशा प्रकारचो व्यवस्थित बॅलन्स दवरून पर्सनल आणि सोशल आणि प्रोफेशनल लायफान आमी आमचें काम जें आसा तें चालू आसा अनेक भाई मेजर सध्या मी पळयलो पळय आमी टॉपिक टच करता एक्चुअली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्सान मेन एक्चुअली सोशल वर्कर एक्चुअली कितें तें खबर ना आमकां प्रत्येकान आपल्या नांवा सकयल सोशल वर्कर लायता शब्द सो एक्चुअली सोशल वर्कर कोण किंवा सोशल वर्कर कोण आसपाक जाय असो प्रश्न केलो जाल्यार प्रत्येक जाणान सोशल वर्कर जावपाची आज गरज आसा पण ताका तें बिरोधा लायली सोशल वर्कर आणि मिरोवपाक गेलो जाल्यार अशें हालीं जें चल्लां म्हणजे फेड जें चल्लां म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट आणि कितें कितें अशें न करता आमच्या समाजा प्रती कितें तरी कर्तव्य आसा अशा प्रकारची भावना घेवन हो समाज जो आसा एकंदरीत गोंयचो समाज जो आसा तो जाती क्षेत्र भाषा संप्रदाय हाच्या पलीकडे वचून तो समाज संघटित कसो उरतलो आणि तो संघटित करपा खातीर आपण मनीस म्हणून तातून तुजे कडेन पयशेच जाय अशा प्रकारची हे नसता रक्तदान आता आसा तें श्रेष्ठ दान म्हणलां आमच्या संस्कृतीन त्यामुळे कोणूय मनीस जो आसा तो दुसऱ्याक रक्तदान ताका पयशे दिवपाची कांय गरज ना अशा प्रकारच्यो अनेक गोष्टी सामाजिक दृष्ट्या तुका समाजा खातीर करूंक मेळटा ताजें योग्य एनालिसीस आणि तो विचार करून मागीर प्रत्येक हो जो आसा म्हणजे आताच्या युथान फुडाकार घेवकूच जाय पण बाकीचे सगळे जे आसात गृहस्थ आसात दे आर इन अ बेटर पोझिशन समाजा प्रती आपलें कितें तरी कर्तव्य आसा ह्या भावनेन तांच्यांनी सामाजिक दृष्ट्या सक्रिय जावपाची आज गरज आसा आणि एक मेन प्रश्न आमी खुबशे गजाली पळयल्ले आसा भाई आमी डिस्कस सुद्दां केल्लो की खुबशे आमचे पॉलिटिशियन जे आसात ओल्ड पॉलिटिशियन एक कोंकणी शब्द आसा की तेच पिके आमकां नाका आता तेजेर कितली कामां केली आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा तर यंगस्टर जर पॉलिटिक्सान येवपाक जाय जाल्यार यंगस्टराचो मायंडसेट कसो आसपाक जाय किंवा ते फायनान्शियली पयलीं स्टेबल कितलो जावपाक जाय मागीर तो पॉलिटिक्सान येवपाक जाय कशें कितें आसा हो रेशो हय हें दुर्दैव म्हणजे गोंयचें राजकारण जें सध्या जें आसा प्रस्थापीत राजकारण हें दिशाहीन आसा डायरेक्शनलेस आसा तातूंतल्यान एक मोठी कीड लागिल्ली जी गोंयच्या राजकारणाक जी आसा ती परिवारवादाची लागल्या म्हणजे घोव बायलां तांकां राजकारणान हाडप आपल्या सोयऱ्यांक आपल्या पुतांक राजकारणान हाडप तांच्यान योग्यता आसा काय ना ते पळोवप ना आणि धनबल आणि बाहुबल म्हणजे मनी पॉवर आणि मसल पॉवर आणि सत्ताबल म्हणजे आजी गव्हर्नमेंटाची आपली एक वेगळी पॉवर असता न्ही सगळे रिसोर्सेस तांचे कडेन आसता ते वापरून बाकीच्यांचे उदयोन्मुख हे जे आसात आमचे युवा वर्ग जे आसात तांकां हे करून दिवप ना वाट करून दिवप ना आणि जणू काय राजकारणान येतलो जाल्यार तुजे कडेन पयसोच आसूंक जाय आणि तोय बी लाखांनी न्ही तो कोट्यांनी आसूंक जाय अशा प्रकारचो विकृत विचार हांचे कडल्यान अपेक्षा आशिल्ली की हे राजकारण जें आसा गोंयचें तें लोकाभिमुख करतले राजकारण तें लोकाभिमुख तांच्यांनी केलें ना आणि लोकाभिमुखा वयल्यान तें सत्ताभिमुखी जाला म्हणजे फ्रॉम पीपल सेंट्रीक इट हॅज बिकम पॉवर सेंट्रीक द पॉलिटिक्स आणि तातूंतल्यान सगळे व्हॅल्यू सिस्टम एकंदरीत मूल्य व्यवस्था राजकारणाची ती कंटॅमिनेटेड प्रदूषित जाल्ल्याचे आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा त्यामुळे असो सगळो हे आसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो थोडो आमकां परिचय आशिल्लो त्यामुळे केन्नाय खंयच्याय राजकीय पक्षा कडेन पळयतना हांव तांचो अधिकृत हे न्ही प्रवक्तो न्ही पण एक स्वयंसेवक म्हणून जे कितें गजाली आमकां शिकपाक मेळत तातूंत तांचो आग्रह असो आसतालो की विचारधारा कार्यपद्दती म्हणजे वे ऑफ वर्किंग
आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कार्यकर्त्या खातीर आसचो पडटा आणि पिढी बदल म्हणजे जनरेशनल शिफ्ट तू जे उलयता तें त्यामुळे तरुणांचे नेतृत्व निर्माण करपा खातीर यंत्रणा तांच्यांनी हे करची उभी करची दोनूय पक्षांनी भाजपाय आसत काँग्रेस आसत आता कोण काँग्रेसीतलो आणि कोण भाजपाचो तो सगळ्या लोकांच्या मनात आमच्या हे आसा आणि भाजपाच्या दुर्दैवान काँग्रेसीकरण जाला काय की नाही अशा प्रकारचो एक प्रश्न जो आसा तो आसा सो त्यामुळे पिढी बदल हो विचार जो आसा आणि विचारधारा हे दोनूय हे जे आसात पॅरामिटर ताजी अत्यंत गरज आसा आणि जाणट्यांनी कशें आसा राजकारणान जे जाणटे जे आसात तांच्यांनी हे म्हणजे हे सगळें टेम्पररी आसा ताका एक स्पिरिच्युअल फाउंडेशन आसचें पडटा हांव ह्या मताचो आसा की 65 वर्सां किंवा 60 वर्सां पर्यंत खंयचेय राजकारणी जो आसा ताणें स्वेच्छा निवृत्ती घेवंक जाय राजकारणांतल्यान आणि फुडल्या पिढयेक ताणें योग्य मार्गदर्शन करून तांचें नेतृत्व जें आसा तें विकसीत करूंक जाय स्पिरिच्युअल फाउंडेशन म्हणजे हांचे सध्या कितें जालां राजकारणी जो आसा मंत्री आसत आमदार आसत तो पयलीं सुविधांचो उपयोग करता मागीर तो हळूहळू त्या उपयोगा वयल्यान त्या सुविधांचो उपभोग करूंक लागता मागीर तो ताजो आदी जाता पण हॅबिच्युअल जाता तो त्या सुविधांक सगळे तुका ग्लॅमर आणि पावर मेळटकूच आणि मागीर तो शिकार जाता ही फॉल्स प्रे टू ऑल द फॅसिलिटीज विच आर बींग प्रोवायडेड एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल्स मनी शिकार जाता तो आणि शेवटी मागीर ताची स्थिती अशी जाता की म्होवाची बाटलेन जसो मूस पडटा भितर तो वयर हे करूंक सोदता म्हणजे वयर सरपाक सोदता पण तो थंयच फडफडटा त्यामुळे अशी स्थिती जी आसा ती शेवटी आम्ही सगळे जाण ह्युमन बिंग्स जे आसात ते टेम्पररी आसात आणि परमनंट कितें इटर्नल कितें जाल्यार आमचें गोवा राज्य ते आम्ही आज आसा फाल्यां ना ह्या प्रकारचें स्पिरिच्युअल फाउंडेशन इट हॅज टू बी इम्बायब्ड इन अवर पॉलिटिकल क्लास आणि युवा वर्गाक तू सांगता तशें ही सामकी गरज आसा आणि व्हडल्यांनी तांचें मार्गदर्शन करून युवा पिढीनूय जाणटे जे आसात तांचो अनुभवाचो हे फायदो जो आसा तो तांच्यांनी व्यवस्थित घेवन एक व्हॅल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स ऑफ व्हॅल्यूज आणि इश्यूज अशा प्रकारच्या राजकारणाची नव्या राजकारणाची गरज सध्या गोव्यांक आसा आणि ते युवा पिढीन ताजेर फोकस करतोय सॉरी सो हेच्या रिलेटेड एक आनी क्वेश्चन विचारूंक सोदतालो की आता आम्ही पळयल्लें आसा की खुबशे स्कॅम्स वाडटा हांव स्कॅम खंयचे ते उलयना पण हे स्कॅम्स वाडपाचें मुख्य कारण कितें सोल्युशन कितें कारण आम्ही आता पळयतात की 30 करोडाचो स्कॅम 40 करोडाचो स्कॅम वो एका दिसान काय जायना आणि वो एकटो कोण करपाक शकना बेजीक आसा सो आम्ही करपी उलोवया नाका पण कित्या खातीर वाडटा हे कमी काय जावपाक शकता कारण जे कोणाचे पैसे लुटले वयता सगळे कॉमन मॅनचे पैसे असतात कॉमन मॅनू सपोर्ट करता काय पॉलिटिशियन सपोर्ट करता काय सो प्रॅक्टिकल दिसान दीस वाडत वयता आयज वो नाल्यार फाल्यां दुसरो एकंदरीत कितें आसा तें राजकारणाकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन हांचो जो आसा तो बदलूंक जाय तो सध्या हे जाला तो पोल्यूट जाला आणि राजकारण हे जणू खोटी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि पैसे जोडपाचे येते मिडियम अशा प्रकारचे हांचो समज जाला सगळ्यांचो सो त्यामुळे राजकारणाकडे तू खंयच्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयता राजकारणाचो एकच दृष्टिकोन जो आसूंक जाय ते समाजाचे सर्वांगीण हे विकास किंवा प्रगती करपा खातीर हे माध्यम आसा पॉलिटिक्स इज अ मिडियम ऑफ इंटिग्रेटिंग द सोसायटी नॉट डिसइंटिग्रेटिंग द सोसायटी सो त्यामुळे अशें आशिल्ल्यामुळे पॉलिटिक्स हॅज टू बी अ मिशन ऑल्सो इट कॅनॉट बी अ प्रोफेशन होय विचार फाटीं पडत चल्ला त्यामुळे आपण जे कितें इन्व्हेस्ट जे करता समाजाक लाचार करप वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसात लोकांच्या पैशांच्या आधाराचेर हे पॉलिटिशियन्स आपले पैसे आणि फॅमिलीचे पैसे घालिनात सो त्यामुळे बिझनस या दृष्टींतल्यान तांच्यांनी पळयल्ल्यामुळे ताजी हे जाल्या म्हणजे हे जाल्यार राजकारण सगळें सोंपलां आणि ताजीच परिणिती इन्व्हेस्टमेंट करतकूच तुका मागीर प्रॉफिट जें आसा तें काडचें पडटा ताज्या खातीर ही वृत्ती जी आसा स्कॅम करपाची वृत्ती जी आसा ती मातशी आमकां आज सगळे वटेन दिश्टी पडटा हाका समाजूय तितलोच जबाबदार आसा त्यामुळे समाजानूय अशा प्रकारच्यो प्रथा ज्यो आसात त्यो बंद करपाच्या दृश्टींतल्यानूय आपण हे करूंक जाय कारण समाजाचो समजा तांकां प्रतिसाद मेळना जाल्यार कसल्याच प्रकारचे स्कॅम जे आसा ते राज्यकर्ते करूंक शकनात त्यामुळे अशा प्रकारचे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सत्ता आणि समाज या दोगांय जाणांनी करूंक जाय आणि गोंयकारांनी स्पेशली तरुणांनी बरें आसा म्हणजे शिकलो बरो आणि व्यवस्थित सगळें क्वॉलिफिकेशन बी आसून सरकारी नोकरी फाटल्यान न लागता स्वताच्या कश्टाचेर उद्यमशीलतेचेर परिश्रमाच्या आधाराचेर तूं कसो समाजान आपलें स्थान करूंक शकता हाजे कडेन मातशें लक्ष दिवंक जाय तुमी ते म्हटलें पळय की हांव कोणकाय करपाक सोदता की प्रत्येक युवानी स्वताचो कितें बिझनेस उबो करपाक जाय किंवा कितें तरी उबें करपाक जाय आतां एक अशें जाल्लें आसा की म्हणटात की गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी अवेलेबल आसा
बरोबर आसा स्किमी अवेलेबल आसा, पण खुबशे भुरग्यांनी सुद्दां म्हाका सांगला फ्रेंड्सांनी की ते एप्लाय करच्या पेक्षा ना एप्लाय केल्ले बरें, स्वताची कोणाकडे लोन घेतले तरी बरें, गव्हर्मेंट स्किमाक इजिली एप्लाय जायना, ते जाल्यार 6-7 महिने लागता आणि कोणाक गरज ना त्यांची 2 दिवसांत जाता. आतां सुरवातीक हांव बिझनेस करतलो, 20 वर्सां भुरगो जाल्यार हांव कितें म्हणून दाखयतलो लोना खातीर, त्यांना गरज आसता न्ही. सो अशा युवकां खातीर तुमी कितें सांगपाक शकता किंवा कशें कितें ते वयर सरपाक शकता ह्या स्टेजी वयल्यान? हय, सरकारी स्किम्स एक हें जालो आणि दुसरें कशें आसा, तूं समाज म्हणून समजा एकठांय आसूंक ना, म्हणजे जो युनिटी जाय समाजान ती आता विस्कळीत जाला. आता वाड्याचेर तांच्यांनी फुटी घातल्या राजकारण्यांनी. आता पणजेचो कोण समजा मडगांवां गेलो जाल्यार तूं खंयचो रे, पणजेकार मरे, अशा प्रकारचे गोंयकारूच आमचो दृष्टिकोन तांचे प्रश्न समजा हाताळूंक गेलो जाल्यार अशा प्रकारचो विकृत दृष्टिकोन आज समाजान हे केला, डिझइंटिग्रेट केल्या सगळी सोसायटी. समाजानूच व्यवस्था आसता, म्हणजे कोण समजा आता बिझनेस करूंक सोदता जाल्यार तुजी रिलेशनशिपां कितली आसा. अनलायक अदर सोसायटीज, वेस्टर्न सोसायटीज, गोवन सोसायटी इज प्रायमरीली ड्युटी आणि रिलेशनशिप बेस्ड. अमेरिकन सोसायटी, युरोपियन सोसायटी आर हे म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड आणि रायट बेस्ड. आम्ही ड्युटी कितें आसा आमची टुवर्ड्स द सोसायटी, ह्या प्रकारचो तुवें दृष्टिकोन दवरून समजा समाजातले कोण सधन आसात जे दुसऱ्यांक मदत करूंक शकता, अशा प्रकारचे अनेक उद्योजक जे आसात, व्यावसायिक हे जे क्षेत्रातले जाणटे जे आसात, तांच्यो अनेकूय स्किमी आसतात आणि तांचो मानसूय आसता. व्यवस्थित भुरगो फुडली पिढी जी आसा ती ह्या व्यवसायान मोठी उभी जावंक जाय, अशा प्रकारचो दृष्टिकोन हांचें मार्गदर्शन घेवन, एकंदरीत तांचे कडल्यान मदत घेवन, त्यामुळे ताका एक मोठो व्यापक विचार दवरप, राजकारण्या पुरतोच आपल्याक मर्यादित न दवरता समाजातले बाकीचे घटक जे आसात, जे बिझनसान आसात, तांचे मार्गदर्शन घेवन, तांचे सल्ले घेवन, तांच्या कडल्यान योग्य ती मदत घेवन अशा प्रकारे मार्ग काडपाची व्यवस्था ही समाजानूच आसता. सो त्यामुळे समाजान संघटीत रावप हो ताका एकूच हें आसा. आणि एक माइंडसेट असो जाल्लो आसा भुरग्यांमध्ये की इलेक्शन लागीं पावल्ले आसा, चल आतां पॉलिटिशियन कामाक लायतलो. सो हे कितपत आमी भुरग्यांनी बिलीव करपाक जाय, किंवा हेजेर तुमचे व्ह्यूज कितें आहा तुमचे स्वता, किंवा पेरंट्सूच सांगता इलेक्शन लागीं पावल्ले आसा रे, तांकां कोण तरी सांगलेले आसतले इलेक्शन लागीं पावल्ले तूं कामाक लावपाक शकता, चल तेज्या कडेन एमएलए कडेन चल्ले किंवा त्या झेडपी मेंबरा कडेन चल्ले समथींग. ना, हे दुर्दैवान हे म्हणजे ही लाचारी वृत्ती जी आसा ताका दोनूय हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे राजकारणी, स्थानिक राजकारणी आणि थंयचे लोकल्स जे आसात ते कारणीभूत आसात. आणि ही प्रथा बंद जावंक जाय. म्हणजे सरकारी नोकरे फाटल्यान सध्याच्या हांव तुका डेटा म्हाका जो मेळ्ळा तो दिता, सध्या 65 to 67,000 गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आसात गोव्यान. भितर म्हयन्याक तांकां 380 crores हे सरकाराक तांच्या पगाराच्या दृश्टींतल्यान दिवचे पडटात. ते सरकार खंयच्यान हाडटा ते आमकां ताची कल्पना ना, कारण मायनिंग आणि प्रमुख उद्योग जे आसात ते ज्या पद्दतीन चलूंक जाय आशिल्ले ते चलनात. सो त्यामुळे ते कशें रेव्हेन्यू जनरेशन जाता, काय गोवा राज्याचे रीण वाडत वता, हाव दे आर मॅनेजिंग इट, वो ताणीच उत्तर ताणी दिवपाचो हे हो. सो त्यामुळे 365 to 360 crores जाल्यार 4,200 crores पर इयर दिवचे पडटा. त्यामुळे गव्हर्नमेंट ट्रेजरीचेर तूं हे आसात थंय वॅक्यूम आसात, म्हणजे आमकां मॅनपॉवर जाय डिपार्टमेंटांनी, पण सगळ्यांक ते मेळूंक शकना. सो त्यामुळे असो एक विचार करून हे करप, म्हणजे स्वताच्या पांयाचेर तूं कसो उबो रावंक शकता असो विचार करून तुवें फुडें वचप, हो एकूच मार्ग जो आसा आणि तो शक्य आसा योग्य मार्गदर्शनान. हाजो हे करप प्रत्येकान. आता लेटेस्ट एक्झाम्पल घ्या म्हटलं, आता झेडपी इलेक्शन लागीं पावल्ले, रील केलो तर व्हायरल. सो एक्चुअली हांव तुमकां विचारपाक सोदता की जेन्ना आमी झेडपी इलेक्शनाक कोणी आमी लिडर चूज पळयता तो कसो आसपाक जाय, किंवा आमी कितें पळोवन ताका चूज करपाक जाय? एक म्हणजे ताजी नेतृत्व क्षमता, दुसरें ताजे लोकांकडे आशिल्ले ताजो व्यवहार, आत्मीयता आसा काय ना, आणि गांवचे म्हणून जे प्रश्न जे असतात ताज्या प्रती ताजो कितें हे आसा दृष्टिकोन आसा. मागीर राजकारणाकडे पळोवपाचो ताजो दृष्टिकोन कितें आसा. आज सगळे आमदार आणि मंत्री पळयले जाल्यार 5 वर्सां फाटीं तांचे एफिडेविट समजा काडले आमी, इलेक्शन एफिडेविट्स, आणि आतांचे 2027 काडले जाल्यार तांची ग्रोथ जी आसा, फायनान्शियल ग्रोथ, इट इज 100%, 200% अशा प्रकारची ग्रोथ आसा ती. सो त्यामुळे राजकारणाक तुम्ही हाजो इन्कमाचो हे केलो, मिडियम केले. सो त्यामुळे ह्यो सगळ्यो क्वॉलिटीज आसा काय ना, त्यामुळे समाजूच तांची पारख जी आसा, म्हणजे खंयच्याय पार्टेन लादलेले उमेदवार आणि समाजान तांकां अभ्यास करूंक ना आणि दोळे धापून मतां मारली अशें न करता स्थानिक नेतृत्व जे आसा आणि युवा पिढी जी आसा
ती ह्या झेडपी इलेक्शनांतल्यान आणि नव्या प्रकारचें नेतृत्व जे आसा हाजें कॉग्निजन्स दोनूय पार्ट्यांनी म्हणजे काँग्रेसीनूय घेवंक जाय, बीजेपीनूय घेवंक जाय, बाकीच्याय पार्ट्यांनी घेवंक जाय आणि युवा नेतृत्व झेडपी हाज्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान कशें बेस्ट ते परफॉर्म करूंक शकता अशें एक थोडे पॅरामिटर्स ताजे आसा. डिसिप्लीन आसतली ताजी, मागीर ताजो हें आसतलें इन ट्यून विथ पीपल, ताजें हें जें आसा केमिस्ट्री जी आसा ती कितली आसा, नेतृत्व क्षमताचो स्थानिक लेवलाचेर कार्यरत आसा काय ना, अनेक समाज कामांत तो ताजो सहभाग आसता काय ना, अशा प्रकारचे थोडे हे जे आसात पॅरामिटर्स जे आसात ते लक्षांत दवरून सगळ्या गोंयकारांनी झेडपी मतदारांक मतदान करपाची गरज आसा. आणि हेजेर चिंतूंक सोदता आता आमी इतले टॉपिक डिस्कस करतात, सोल्युशनां तेजी दितात, पण अशें आमी खूब फाटी पळयल्लें आसा आमी कितल्या पॉलिटिशियनाचे स्कॅम किंवा जे कितें आहा ते कितले उघड करू पण तोच लिडर निवडून येतलो जिने चड स्कॅम केल्ले आसा, चड नेगेटिव्ह लोकांचे पयशे ओडटा तोच निवडून येता. कित्या खातीर येता? बरो लिडर कित्याक निवडून येना? समाज संघटित व्यवस्थेत नशिल्ल्यामुळे ताजो नॅचरल कॉरोलरी म्हणटकूच अशा प्रकारचे लोकप्रतिनिधी जे असतात जे धनबल आणि बाहुबलाचेर फक्त निवडून येतात. तांकां पार्ट्या बिर्ट्यो लागना, पार्टीची कलेक्टिव्ह आयडियोलॉजी कितें, पार्टीची मागीर हे पॉलिसीज कितें, पार्टीची एक स्वतंत्र अशी व्हॅल्यू सिस्टम आसता ती तांकां लागना. सो त्यामुळे तोच परत दृष्टिकोनाचो प्रश्न तो पॉलिटिक्स पयशांच्या आधाराचेर करप आणि समाजाक जितले लाचार करपाचे आसा ते तितले लाचार करप आणि पॉलिटिक्स शुड बी ऑफ व्हॅल्यूज आणि इश्यूज, मुद्दे आणि मूल्यांचेर ताजें विश्लेषण जें आसा एनालिसीस हें जावचें पडटा, हें समाजाक कळूंक जाय आणि हातून फुडाकार आतांच्या युवा वर्गान घेवंक जाय आणि जाणट्यांकूय ती देख दिवंक जाय. तांच्यांनी ह्या आमिशांक बळी न पडता दृष्टिकोन पळोवपाचो जो आसा म्हणजे वॉट एव्हर इज डिस्क्रायब्ड इन एनी डेमोक्रेटीक सेटअप. पॉलिटिक्स पीपल्स पॉवर इज सुप्रीम अशें आमी म्हणटात इन एनी डेमोक्रेसी, नॉट पॉलिटिशियन्स पॉवर. सो हे ताजें स्वत्वबोध आणि आपल्या भितरलें पळोवपाचो दृष्टिकोन हाज्या आधाराचेर हे करप म्हणजे ताजें एनालिसीस करप आमदाराचें आणि मंत्र्याचें आणि ताज्या आधाराचेर हें करप मतदान करप. पण अनेक तुमकां नॉर्मली सांगता, फॉर एक्झाम्पल जर हांव इलेक्शनाक रावपाक सोदता झेडपीच्या, लोकांचो मायंडसेट कितें जातलो की कौशल फायनान्शियल तितलो स्टेबल ना, कळ्ळें तुका, फायनान्शियली स्टेबल ना, तेजो मायंडसेट कोण पळोवपाक वयता, विचार पळोवंक वयचो ना, आमी कितले पयशे दिवपाक शकता काय ना हेजे लोक विचार करतात. कितली कामां आतां कशें हांव फर्स्ट टायम रावता म्हणटकूच निवडणुको कामां करपाक स्टार्ट करतलो, सो लोक तांकां यंगस्टर्सांक हाडपाक सोदिनात कारण तेणी पळयल्लें नासता, फाटल्यान ते निवडून हाडटात आनी तो रावलो सुद्दां जाल्यार खंयच्या तरी पॉलिटिशियन म्हणटात की तूं रावनाका, खंयच्या तरी फाटल्यान ताका हे येतात तो फाटी सरता मागीर. हे गजाली कित्याक खातीर घडटा? कित्याक थंयसर ताका ताकद लागता न्ही सुरवातीक. बरोबर, सर्टन फॅक्टर समाजान अशे आसात ज्यांच्यांनी हे पसरयलां सगळ्याक, तुझ्याकडे पैसो असल्यारूच आणि ती वस्तुस्थिती आसा काय की नाही अशा प्रकारचो संभ्रम आमच्या असल्यांकूय पडला. सो त्यामुळे दोन डायमेन्शनां आसता राजकारणाकडे पळोवपाची, एक इज पॉवर ड्रिवन आणि दुसरें आयडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स. विचारधारेच्या आधाराचेर तुजी विचारधारा पळोवपाचो दृष्टिकोन कितें, राजकारणाकडे लोकांकडे पळोवपाचो कितें दृष्टिकोन, तुजें कितें विजन आसा आणि तुजो कितें मागीर रोड मॅप आसा, ताजी ब्लू प्रिंट कितें आसा, हाजेर फोकस करून ताका मातसो वेळ लागता आयडियोलॉजी बेस्ड राजकारण जें आसा, पण यशस्वी जाता. आणि अशे अनेक एग्जाम्पलां गोव्यानूय आसात आणि भारतानूय आसात. सो त्यामुळे तांचेर फोकस करप आणि हे मनी ड्रिवन जे आसात म्हणजे शॉर्ट टर्म सक्सेसा पर्यंत ते चिंततात आणि ज्या प्रकारे तांच्यांनी न्याय दिवंक जाय ते न्याय दिवंक तांकां हे जायना, ते शक्य जायना कारण दृष्टिकोनूच हे आसा बाजार म्हणून पळोवप, व्यवसाय म्हणून पळोवप राजकारणाकडे. सो त्यामुळे आयडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स जे आसात ताजे कितें पॅरामिटर्स आसा, ताजे कितें हे आसा थिंकिंग मेंटल मॅट्रिक्स, व्हॅल्यू सिस्टम कितें आसा ज्याच्या आधाराचेर नेतृत्व उभें रावंक शकता, अशे अनेक एग्जाम्पलां जी आसात तांचें अनुकरण करून तांचेर रिसर्च करून त्या प्रकारे आपण फुडें वचूंक जाय आणि हे शक्य आसा आयडियोलॉजी बेस्ड राजकारण. आणि तुम्ही गोंयांत आतां पळयलां आसतलें हालींच मी खंयचो जर मिडिया चॅनल ओपन केलो, न्यूज मिडिया स्पेशली, तर हांवें फॉर एक्झाम्पल ह्या व्हिडिओ टायटल घातलो की शैलेंद्र वेलिंगकरान इतलो स्कॅम केला, इतलो लुटला म्हणून, जाल्यार तो व्हिडिओ व्हायरल वयतलो. तुमचो कंटेंट असो नासो, तुमचे जर विचाराचे थॉट घातले तो व्हायरल वयचो ना, ते लोक पळोवचे ना. बेसिकली जो मायंडसेट जो आसा खबर आसा तो कसो चेंज जावपाक जाय, कारण नेगेटिव्ह चड स्प्रेड जाता. प्रॅक्टिकली सोल्युशन खंय तरी येवपाक जाय. हय बरोबर. डिजिटल प्लॅटफॉर्म जे आसात वेगवेगळे, तूं ज्या प्रकारचें काम करता तातूंतल्यान हांवें जें पळयलां, म्हाजो अनुभव जो आसा युनिक अचिवर्सान, तुवें अत्यंत त्या क्षेत्रांतले सगळे एक्सपर्ट्स आपोवन तुवें ज्या प्रकारचे तांच्यांनी गायडन्स जें आसा तें आमकांय बरें पडटा. आय एम ऑल्सो हे म्हणजे रेग्युलर फॉलोवर ऑफ युनिक अचिवर्स.
त्यामुळे हेच ताका सोल्युशन आसा. ते निगेटिव्हिटी जी आसा ती काही काळापर्यंत टिकता. सो त्यामुळे अनइक्वॅलिटी आसा, इनइक्वॅलिटी आसाच डिजिटल एज इंडिया. सो म्हणजे ताज्या प्रती हें न जाता म्हणजे हें जालो डिस्करेज जालो आनी सगळें सोडलें अशें न करता एक संकल्प करून आपलो कितें विजन आसा ताज्या फाटल्यान समजा सगळ्यांनी लागले जाल्यार सकारात्मकता, पॉझिटिव्हिटी, ऑप्टिमिझम इज रिक्वायर्ड इन टुडेज हें. जे नेगेटिव्हिटी कडे ताका मिडियाय थोडी मातशी जबाबदार आसा. नकारात्मक न्यूज ज्यो असतात ताका सेन्सेशनलायज करप प्रत्येक हें अशें न करता सकारात्मक कामां, रचनात्मक कामां समाजान कितें चल्ल्या जातूंतल्यान समाज एकठांय जाता, गांव, संस्कृती अशा प्रकारचें वृद्धिंगत करपी कार्य चालू आसा. अशांकूय माची दिवपाचें कार्य जें आसा हे सगळें डिजिटल प्लॅटफॉर्मान समजा सामुहीक दृश्ट्या समजा ठरयलें जाल्यार फ्रॉम पेसिमिझम टू ऑप्टिमिझम अशा प्रकारची यात्रा जी आसा ताका कलेक्टिव्ह एफर्ट्स लागतले आणि कलेक्टिव्ह सेल्फ अवेअरनेसूय लागता ताका. सो हो मार्ग ताका अशें म्हाका दिसता. आणि तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका एक जस्ट एक सहज एक कल्पना येवन आमचो सर्वे करताले पण सहज एक लक्षात अशें येयलें की आता प्रत्येक चॅनल जो आसा पळय कोणी ना कोणी घेतलेलो आसा विकतो. तो पॉलिटिशियन असोच म्हणना तुका. आणि प्रत्येक जण आपले कंटेंट भितर घालतात आणि भितरल्यान चड स्प्रेड जाता पण नेगेटिव्ह स्प्रेड जाता. जेणे कोण लोकांक कितें दिसता खबर आसा की तो मनीस बरोबर उलयता. सो ही गजाल कशी कमी जावपाक शकता कारण आमकांच खबर ना. फॉर एक्झाम्पल एक न्यूज चॅनल जाल्लो आणि भितर तुमी येवन कितें स्टेटमेंट मारता म्हाका हें खबर ना न्ही की त्या न्यूज चॅनलान स्वता आपूण म्हणून घेतला का तुमी ताका पयशे दिवन न्यूज दिला. बरोबर दृष्टिकोन हो चेंज जातलो कारण लोकांक खबर ना. लोक फक्त न्यूज पळयतात आणि ते बरोबर म्हणटात. तिथे टायमूय नासता तांकां आख्खे रिसर्च करपा खातीर. हें दुर्दैव म्हणजे खंयचोय व्यवसाय ह्या दृष्टिकोनांतल्यान तुवें पत्रकारिते कडेन पळयलें जाल्यार मागीर ताका पयशांची जोड आसचीच पडटा. कारण वृत्तपत्रां सर्वायव्ह जावपाक, चॅनलां सर्वायव्ह जावपाक म्हणजे अनेक जायराती आनी आतां तें जग जाहीर आसा, सरकारी अनेक खातें बितें अशें हें जाता. पण पत्रकारितेचे क्षेत्रान अशें क्षरण जावप म्हणजे पॉलिटिशियन आर कंट्रोलिंग दीज रिपोर्टर्स दॅट रिपोर्टर्स अशें मे बी कोण तरी आसताले म्हाकाय खबर ना ते. पण बऱ्या हाजे दृश्टी आशिल्ले अनेक पत्रकार जे आसात वर वर्किंग सायलंटली टू स्ट्रेंथन द सोसायटी अशाय प्रकारचे पत्रकार आसात. त्यामुळे तुझे आयडियल्स आणि आयकॉन्स कोण आसा तुका नेगेटिव्ह पद्धतीन तुका समजा त्या हातून वचूंक जाय, मार्गान वचूंक जाय काय ह्या मार्गान वचूंक जाय हे ज्याच्या ताच्या आपल्या सेन्स ऑफ रायट अँड रॉंग, सेन्स ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर अशें एक आमकां सगळ्यांक देवान दिला. ताजें भान दवरून पत्रकारिता ही निष्पक्ष आसची, ती सत्य प्रमाणित करपी अशी. एकूच सायड तांच्यांनी प्रमाणित केल्या आणि दुसरी बाजू जी आसा ताजें हेंच केलें ना असो केअरफुल विश्लेषण करून ती मागीर तातूंतलें सत्य जें आसा तें फुड्यान हाडप अशा प्रकारचें काम जें आसा ताजो बोध जो आसा तो पत्रकारांक आशिल्ले पत्रकार आसात. आणि एका वटेन मागीर हे म्हणजे पेसिमिस्टीक चित्रूय जें आसा तें आसा. त्यामुळे तें परिष्कृतूय करपाची जबाबदारी जी आसा ती सगळ्या वाचक वर्गाची किंवा व्ह्युअर्स जे आसात ते कशा प्रकारचे कॉन्टेंट पळयता हांचेरूय तांची क्वॉलिटी ठरता न्ही. सो त्यामुळे अशा प्रकारचे एक जागरण, कलेक्टिव्ह हे अवेअरनेस जी आसा ती सोसायटीन आसची पडटली. दॅट इज द ओनली वे. आणि तुवें पळयतना पत्रकारिते कडेन ती एक बरे लोक जे कोण जे आसात आणि तांचें ज्ञान जे आसात तें तुज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या युवा वर्गापर्यंत पावोवपाचें आणि हे म्हणजे योग्य दिशा आशिल्ली पत्रकारिता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान तुवें पळोवन अशा प्रकारचे कार्य जें आसा ते तुवें फुडें व्हरचें आणि अनेक युवकांनी सुद्धा तुजी देख घेवची अशा प्रकारचे एक हांव मानता. इवन भाई आमी एक सेशन घेतालो स्कुलान तेन्ना भुरग्यांक आमी विचारले कोण कोण इंस्टाग्राम यूज करता, फेसबुक यूज करता, युट्यूब यूज करता. म्हाका खुबश्या भुरग्यांनी सांगलें की आमी इंस्टाग्राम यूज करता. हांवें म्हणलें तुमी व्ह्यूज मेळपा खातीर कितें कितें करता कंटेंट अशें विचारलें. मागीर सांगलें व्ह्यूज मेळपा खातीर मरे तूं खंयचो कंटेंट घाल टॅगलायन रॉंग घाल आणि फालतू कंटेंट घाल. जितले तू मेहनत कंटेंट घेता खबर आसा तितले तुका व्ह्यूज मेळना. जितले मेहनतीचे तुका व्ह्यूज मेळना. पण जितले फालतू व्ह्यूज कंटेंट घालता जाल्यार तुका ते व्ह्यूज मेळटा. जस्ट एक एक्झाम्पल सांगता. इफ आमी रावंडाक गेल्ले आणि सायडीन कॅसिनो फुडें तो रोड आसा गॅप आसा रोडाक भरपूर. तू सायडीच्यान गाडी काडपाक जाय पांय जाल्यार तो आख्खो भितर वयतलो. सो हांवें तो जस्ट क्लिक काडून घातलो बेसाक. ताका दुसऱ्या दिसा पर्यंत 1000 व्ह्यूज आणि जे बरे आमचे व्ह्यूज आसात खबर ताका 100-200. सो जे तरेन नेगेटिव्ह स्प्रेड जाता खबर आसा त्या पेक्षा पॉझिटिव्ह स्प्रेड जावपाक जाय जाल्यार भुरग्यांनी कित्याक करपाक जाय प्रॅक्टिकली हो प्रश्न ह्या खातीर
जर आम्ही बरे कंटेंट घालून दवरी ना जाल्यार येणाऱ्या फुडले जनरेशन आज जेन्झी ते कितें कंटेंट पळयतले आमचे. बरोबर बरोबर. आम्ही त्यांच्या खातीर मेंटर आसा न्ही, आमच्या खातीर तुम्ही आसा, त्यांच्या खातीर आम्ही आसा न्ही. आम्ही जर फालतू कंटेंट घालून ते आमकां विचारतले न्हू कित्याक घातला रे. बरोबर बरोबर बरोबर. आयज बरे तो गटर आसूं न्ही, 20 वर्सांच्या गटराचो इम्पॉर्टन्स ना, ते विचारांचो इम्पॉर्टन्स कितें आसतलो. ते कशें आसा ताका समज जाय मातशी, आणि दुर्दैवान समाज चुकीच्या दिशेन वता अशा प्रकारचे आढळून येता. पण बऱ्यो गजाली ज्यो आसात ताकाय व्ह्यूवरशीप आसता. फॉर एक्झाम्पल परशुराम गोमंतक सेनेचे खंयचे पोस्ट आसा, म्हाजो पर्सनल फेसबुक अकाउंट आसा ताणी येते ताकाय शेअर आनी 4 गजाली एप्रिशिएटिंग अशा प्रकारचे कमेंट्स असतात, नेगेटिव्हूय कमेंट्स असतात. आणि नेगेटिव्हिटी आता वाढल्या काय कितें डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर अशा प्रकारचे चित्र आसात. म्हणजे काय गरज नसताना तुवें घरा बसलो आणि कितें तरी बरयलें आणि नेगेटिव्ह बरयलें आणि जालें मागीर तूं हें जालो हिरो जालो. मेहनत घेना ताका चड व्ह्यूज मेळटा. हय पण मेहनतीक हें ना, हार्डवर्काक रिप्लेसमेंट ना. त्यामुळे आपण जे कितें ठरयलां तोच मार्ग जो आसा त्या मार्गानूच आपण वतलो आणि सकारात्मक गजाली ज्यो आसा समाजांतल्यो पॉझिटिव्ह ऑप्टिमिस्टिक जातूंतल्यान व्हॅल्यू एडिशन जाता. आणि हे एकूच हे जे आसा तो ओनली गोल ऑफ ह्युमॅनिटी इज टू कॉम्प्लिमेंट द होल इकोसिस्टम. म्हणजे सोसायटी आसत, बाकीचे हे आसत, सृष्टी आसत, ताका अनुरूप आपण कितें करता, कशा प्रकारचे व्हॅल्यू एडिशन करता होच दृष्टिकोन आसचो पडटा. सो त्यामुळे पत्रकारिता त्याच प्रकारची पॉझिटिव्ह सकारात्मक पत्रकारिता बऱ्यो गजालींचे मांडप ताका वेळ लागत, पण यश हे जे आसा ते नक्की आसा. आता मेजर जर ओव्हरऑल आमी जर पॉलिटिक्सा बद्दल आमी कन्क्लूड करतले जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम पॉलिटिक्सान कितें आसा जो यूथ सॉल्व करपाक शकता? अनेक प्रश्न आसात. गोंयान सध्या म्हणजे इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट टू सी सामाजिक वायुमंडळ जे आसा, सोशल स्पियर हे इतलें प्रदूषित जाला, कंटॅमिनेट जाला आणि सगळ्याच सेक्शनां समाजातली जी आसा ती आंदोलनां करपाक लागल्या. सो त्यामुळे खंय तरी राज्यकर्ते कमी पडल्या काय कितें, हे सरकार कमी पडला काय कितें अशें आत्मावलोकन सरकारानूय करूंक जाय. आणि सत्तेचे काही विकार असतात, म्हणजे कालक्रमेण भ्रष्टता आणि एकाधिकार आणि सर्वाधिकार. म्हणजे तू एकटोच निर्णय घेतलो आणि बाकीचे तुझे सगळे फॉलो करतले अशा प्रकारचो एटिट्यूड जो आसा वो काही मंत्र्यांमध्ये आज आमकां दिश्टी पडटा. सो हे तू परिस्थिती बदलतलो जाल्यार ताका मोठे युवा नेतृत्व जे आसात ऑन दी फाउंडेशन्स ऑफ युअर थॉट फिलॉसॉफी तुजी कितें आसा अँड व्हॉट इज युअर पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. आणि युवा वर्गूच आताच्या युवा वर्गांचे क्वेश्चन जे असतात ते बऱ्या प्रकारे त्यांचे प्रतिनिधित्व करूंक शकतात. सो त्यामुळे आयडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स, मनी पॉवर आणि मसल पॉवर ड्रिवन पॉलिटिक्स न्ही अशाच प्रकारचो मार्ग जो आसा. कितेंय जालें जाल्यार आपण जे ध्येय ठरयलां ते तन्मय मन शिवसंकल्पमस्तु, म्हणजे शिवसंकल्प केला आपण कसलोय बाधा येवं मदीं. सो आय वोंट म्हणजे हांव तातूंतल्यान पयस वचचो ना, ताका फेस करतलो आणि म्हजें ध्येय कितें आसा अशा प्रकारची प्रेरणा घेवन युवा वर्गान आताचे जे प्रश्न गोंयचे जे आसात ते बऱ्या प्रकारे ते हाताळूंक शकतात आणि सॉल्वूय सोल्युशनूय ताजें दिवंक शकतात. कारण दीस जनरेशन इज डिजिटली अवेअर जनरेशन आणि तुमचे कडेन रिसोर्सीस आज आसात. आम्ही जेन्ना भुरगे आशिल्ले तेन्ना आमचे कडेन रिसोर्सीस तशे नाशिल्ले. इट वॉज नॉट अ डिजिटल एज. त्यामुळे ताचो योग्य वापर समाजा खातीर व्हॅल्यू एडिशन कशें जातलें थ्रू डिजिटायझेशन, डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान अशा प्रकारचो दृष्टिकोन आसूंक जाय. आणि व्हडल्यांचें मार्गदर्शन जें आसा, कारण अनुभवाकूय रिप्लेसमेंट ना जसो हार्ड वर्काक आसना. त्यामुळे अनुभवी लोकांचें मार्गदर्शन आणि ते एक सिक्वेन्स म्हाका जो याद जाता, हांव बेठा वाडयता, डायग्रेस जाता जाल्यार म्हाका खबर ना, पण खंयचोय समाज फुडें वतलो जाल्यार थोड्यो गजाली ज्यो आमकां शिकयल्यो गेल्यो तातूंत फिलॉसॉफी पयली आसची पडटा. फिलॉसॉफींतल्यान आयडियोलॉजींतल्यान गोल ऑफ लायफ ठरता. अकॉर्डिंग टू युअर गोल ऑफ लायफ व्हॅल्यूज ऑफ लायफ, ते व्हॅल्यूज जगपी तुझे आयडियल्स आणि आयकॉन्स ठरतात. आयडियल्स आनी आयकॉन्स ठरतात आणि मागीर तातूंतल्यान ही सगळी हें जी आसा सिक्वेन्स हें करपाक अचीव करपा खातीर इन्स्ट्रुमेंट्स जे आसात ते पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमिक्स. आणि पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमिक्साचो यूज ऑप्टिमायज करपा खातीर टेक्नॉलॉजी आणि मॅनेजमेंट हो सिक्वेन्स गरजेचो. त्यामुळे मूळ फिलॉसॉफीच समजा चुकीची असली जाल्यार ताचो परिणाम जो आसा तो सगळ्या बाकीचे हे जे आसात पॅरामिटर जे आसा तांचेर येता. त्यामुळे फिलॉसॉफी कितें आसा, गोंय म्हणल्यार कितें, गोंयची संस्कृती आमी कशा प्रकारे टिकोवंक जाय
आणि त्या संस्कृतीच्या आधाराचेर ती हें आसा. म्हाका अनेक युवा आज आमची सांस्कृतिक परंपरा त्यो ज्यो म्हणटात काही भागांनी त्यो हें जाता आसतना दिसतात, पण आमच्यांनी भजनी स्पर्धा अनेक स्पर्धा ज्यो आसा म्हणजे आमची पारंपारीक वाद्यां जी आसा ते वाजोवपाच्या स्पर्धा हातून युवा हे जे आसात तांचे अत्यंत सक्रिय सहभाग पळोवन अशा प्रकारचे आश्वासक चित्र जे आसात. सो एव्हरीथिंग इज नॉट लॉस्ट. सो त्यामुळे अशें हें आसा. आणि युनायटेड नेशन्सान एक म्हणलां की डेव्हलपमेंट खंयच्याय राज्याचो देशाचो रिजनाचो तो आसूंक जाय तो इट शूड बी बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशन्स आणि सोशल कॅपिटल त्या जागेचें. सो आमचें सोशल कॅपिटल कितें आसा गोंयचें, कल्चरल ट्रेडिशन्स कितें आसा, सोशल सायकोलॉजी कितें आसा, बाकीचे जडसृष्टी प्राणीसृष्टी वनस्पती सृष्टी कडेन अनुरूप मनशाचें जीवन हें आमकां जाणट्यांनी देख दिली. नाव इट इज द इटर्नल वे ऑफ लिव्हिंग लायफ फॉर ह्युमन्स ऑल्सो. ग्लोबल वॉर्मिंग पोल्युशन बिल्युशन जे सगळ्या पसरत चल्लां तें आपुणूच श्रेष्ठ म्हणलो मनशान आणि बाकीच्यांक हें किकोत केलें. सुदैवान आमचे जाणटे अक्रॉस द फेथ्स they have found their own cultural traditions of reverence towards every aspect of the nature. So ताका अनुरूप अशा प्रकारच्यो पॉलिसीज लोकांच्यो भुरग्यांच्यो आमच्यो एम्बिशन्स तांचे एस्पिरेशन्स अशा प्रकारचे लक्षान दवरून कलेक्टिव्हली ते पॉलिटिक्सान परिलक्षित जावचे पडटा. इट हॅज टू रिफ्लेक्ट इन पॉलिटिक्स. सो ते सध्या दिसना. तातूंत मोठो फरक दिसता. म्हणजे सोशल पॅराडायम आमचो जो आसा विच इज अ वायज पॅराडायम. इट इज ऑन दी वन एका डायरेक्शनान आसा तो. आणि पॉलिटिकल पॅराडायम इज कम्प्लिटली कॉन्ट्रडिक्टिंग. त्यामुळे समाज आणि सत्ता दे आर द टू फेदर्स ऑफ द सेम बर्ड. आणि एक दोनूय दिशा जाल्यो जाल्यार तुका खंय पावूंक जाय तर पावूंक शकना. त्यामुळे हाजो विचार राजकारणानूय करूंक जाय आणि समाजाक आत्मचिंतन करपाची गरज ना. सोसायटी इवॉल्व्स बाय इटसेल्फ. आणि पॉझिटिव्हूय ऑप्टिमिझम जो आसा तो अनेक आमच्या तरुणामध्ये आसा. काही प्रमाणात वेस्टर्नायझेशन आणि कितें कितें अशा प्रकारची आक्रमणां जी आसा ती जगाचेर ही सगळी आयल्यात. त्यामुळे तातूंतल्यान मार्ग जो आसा आमचे फाउंडेशन कितलें घट आसा गोंयकार म्हणून आणि गोवा राज्य म्हणून ते घट आमच्या जाणट्यांनी दवरले आणि ती जबाबदारी आमच्या सगळ्यांचेर आसा. हाजें भान दवरून तुजो व्यवहार मागीर समाजा कडेन पळोवपाचो अशा प्रकारचे एक हें आसा. पण तुम्ही आता मेजर आता पळयले जाल्यार आता खुबशे युवा सुसायड करपाक लागले. ताका रिजन्स वेगळी वेगळी आसले आणि पण ते युवा आसात खबर आहे माझ्या एजीचे आसा 25, 24, 26, 27 पर्यंत. जेन्ना हांवें हे सायकोलॉजिस्ट किंवा आमचे काउन्सिलर डिस्कस करपाक पयलो खबर आसा की टॉपिक घेवं हांव म्हाका मेन कितें सांगलें खबर आसा की घेवपाक शकता. पण ते मेन कितें आसा रिजन की तांकां तेंचे कडेन पेशन्स ना. पेशन्स आणि क्लॅरिटी ना. दोन गजालींचेर ते हारलेले आसात. आणि हारतात दोन गजाली खातीरूच. फर्स्ट गजाल एक आसा इफ रॉंग आला म्हाका करेक्ट करचे तुमी की फर्स्ट थिंग आसा की तांकां करेक्ट गायडन्स मेळना. फॉर एक्झाम्पल म्हाका पॉलिटिक्सान वचपाक जाय माझ्या फॅमिलीसून कोणूच पॉलिटिक्सान ना आनी म्हाका फॅमिलीचे आयकून की काय सरतलो फुडें. बरोबर बरोबर. आनी दुसरो दिवपी आहा म्हाका गायडन्स तो हेवूच चिंतलो न्हू की हेज्या कौशल्याच्या कॉन्टेक्टान फॅमिलीन पॉलिटिक्सान कोण ना एका खऱ्यान फोटींग कितें कळटलें कितेंय सांगया आमी. सुरवातीक ताका हेच जाता जसो तो भुरगो डेव्हलप जाता तो खंय हारलेलो आसता तो क्रायम करीत वयता. सो हे गजाली काय चेंज जावपाक शकता कारण जे एज्युकेशन पेरंट्स आसात त्यांच्या भुरग्याक पॉलिटिक्सान येना. जे मेजर तुम्ही चेक केल्या भुरगे खंयचे येतात जेन्ना खूप तरी इश्यू पडल्या ग्राउंड लेवलाचेर तेच भुरगे पॉलिटिक्सान येतले. जसं बापूय कोरोनानी जोडटा तो केन्ना येवचो ना. सो हे गजाली काय सॉल्व जावपाक शकता की ताका करेक्ट गायडन्स खंय मेळपाक शकता किंवा आतांच्या युवा भुरग्यांचे सुसायड करप रिजन्स कितें आसूनी पेशन्स लेवल देवाच वयता तो कसो वाडटलो ह्या गजालीचेर हे मेजर गजाली आसात हेजेर कोण उलयना. आयज तो हेज्या फाटल्यान जाता फाल्यां तेज्या फाटल्यान धांवता. खुबशा जाणांक दिसता की मोग म्हटल्यार कितें तरी वेगळेच. थोड्यांक दिसता की आतां ब्लॉगर भरपूर जोडटात युट्यूबार आपूण ब्लॉगर जावचो. थोड्यांक दिसता की पॉडकास्ट घेवप म्हटल्यार इझी आपूण पॉडकास्ट घेवया. तो मायंड आख्खो कन्फ्यूज आसात कितें करप काय ना कळना ताजो सपोर्ट मेळना. सो कितें करप गायडन्स कोणाची घेवप हे सगळें कन्फ्युजन तकलेन क्रिएट जाला. काउन्सिलरा कडेन गेलो काउन्सिलर कितें वेगळेच सांगता तकलेन घुसना. हाज्या खातीरूच जाणट्यांचें मार्गदर्शन जें आसा घरच्या समजा तुका एका क्षेत्रांत तुका राजकारणान पदार्पण करूंक जाय जाल्यार घरच्यान तुका जाय तसो समजा हे मेळना सपोर्ट ताजेर अवलंबून न रावता समाजान बरे लोक जे आसात म्हणजे अनेक माजी सरपंच आजी सरपंच अशे सगळे कोण कोण जे अनुभवी अशे प्रत्येक वाड्याचेर बी तुका मेळटले. तांचे कडेन वार्तालाप करून डायलॉग करून तांचो वेळ घेवन तांचें म्हणणें कितें आसा आणि तू समाजान आपली सक्रियता कसो वाडयतलो. डिजिटल एजान कितें जाता म्हणजे इंट्रोवर्ट जाता मनीस
म्हणजे यू आर 24 hours ऑनलाईन. बरोबर. सो त्यामुळे समाजाकडे आणि तुझ्या नात्या जें आसा लोकांकडे वचपाचें तें मातशें हें जाता, कमी जाता तें. सो त्यामुळे पूर्णपणे ताजो एडिक्ट जावप ना, डिजिटल मिडियम यूज करप आणि धैर्य सर्वत्र साधनम. पेशन्स इज द बिगेस्ट वर्च्यू. तो कलेक्टिव्हय वर्च्यू समाजाचो आणि इंडिव्हिज्युअलय वर्च्यू म्हणून आम्ही समजा पळयलो जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एक ध्येय ठरवून ते आपण त्या ध्येयापर्यंत खंयच्याय प्रकारे येना केना प्रकारांनी हीच शिकवण आमकां आमच्या जाणट्यांनी आमच्या महापुरुषांनी सगळ्यांनी दिल्या. सो त्यामुळे तांचें आचरण कितें आशिल्लें, राजकारणान वाजपेयी सारखे, नानाजी देशमुखा सारखे 60 वर्सांचेर तांच्यांनी निवृत्ती घेतली. अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व अनेक असतात राजकारणात ज्यांच्या कडल्यान आमकां शिकपा सारखें आसा. गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री आसत दयानंद बांदोडकर, तांच्यांनी राजकारण हे समाजकारणाचे साधन या दृष्टींतल्यानूच पळयलां राजकारणाकडे. अशांचे चरित्रां वाचली, अशांचो थोडो अभ्यास केलो आणि तातूंतल्यान आपली एक सोसायटी कडेन पळोवपाची नजर ठरयली. सोसायटी तुका केन्ना केन्ना हे दिना, वॉट यू एक्सपेक्ट ते रोखडेंच तुका मेळना, पण तातूंतल्यान तुवें हे न जाता, डिस्टर्ब न जाता. तुझे ध्येय जे कितें जे आसा ताच्या पर्यंत वाटचाल करप आणि मदीं येणारे प्रॉब्लेम्स जे आसात ते मेंटली मातशे घरच्यांचे मार्गदर्शन आणि ते समजा तुका जाय तशें मेळूंक ना जाल्यार ते आपुणूच मागीर कंट्रोल करप 4 गजाली किंवा जाणट्यांकडे उलोवन अशा प्रकारचे एक डायलॉग स्ट्रायक करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपल्या पुरतोच रावलो, आपले प्रश्न कितें जे आसात सो यू हॅव टू लेट इट आउट न्ही. सो ताच्या खातीर अनेक बरे मनीस जे आसात ते समाजान आसात, तांचे कडेन वेळोवेळी कशाय प्रकारचो खंयच्याय डिफिकल्टीजांतल्यान आजचो युवा वर्ग समजा वता जाल्यार ताकाय पूरक ताज्योय प्रश्नाकडे हें दवरपी. अनेक वेळा कितें जाता की तुजो जो प्रश्न कितें जो आसा समजा आतां यंगस्टर आयलो जाल्यार तो सांगपाक फाटीफुडें जाता, म्हणजे ताजे लव अफेअर आसात आनीक कितें आसत, पण ती फ्लेक्झिबिलिटी आशिल्ली. कारण चुको करप हे मनशाचोच स्वभाव, म्हणजे कोण हांगा परफेक्शन डजंट एक्झिस्ट. सो हें आमी मान्य करूंक जाय. सो ते समजपी जाणटे ताज्या प्रती सहानुभूती दवरपी की तूं चुकूंक शकता. वाल्ल्याचोय वाल्मिकी जालो न्ही, बरोबर. नराचो नारायण जावपाची शिकवण जी आसा ती आमकां ह्याच शाश्वत सनातन धर्मान दिल्या. सो त्यामुळे चुको आपूण करता हाचें चड चिंतन न करता आणि हे कितें कितें टॉन्ट्स आसत आणि कितें इनडायरेक्ट तुजेर अटॅक्स आसत, डिजिटल अटॅक्स, कमेंट्स आसत, नेगेटिव्ह कमेंट, तातूंतल्यान तुवें डिस्टेबिलायज न जाता मेंटली. आपलो गोल कितें आसा, ऑब्जेक्टिव्ह कितें आसा, what is my desiderata of moving ahead of life, what the things which I want, ताज्या प्रती आणि एक पद्धतीन एक डायमेन्शनान तुवें विचार केलो जाल्यार तुजें कॉस्मिकूय बाकीचें हें जें आसा इट अलायन्स, द युनिवर्स अलायन्स अशें म्हणटात आणि इट इज अ प्रमाणीत केल्ली थियरी, म्हणजे इट इज प्रूवन. सो त्यामुळे ध्येय कितें जें आसा तें मोठें दवरप, तें बारीक दवरप ना. पण हांगर ते कनेक्ट जाता तुम्ही जर धाकटे असले जाणट्यांकडे वयताले वचून बसताले. आयज फॅमिली न्युक्लियर जाल्ली आसा, प्रत्येक पेरंट्स आपले 2 पेरंट्स एक भुरगो, दोन्ही पेरंट्स कामाक वयता, भुरगो घरान एकटो आसता, दिसभर मोबायलार आसता, त्याला शेजारी कोण तो खबर नासता. अशा टायमार तो कोणाचे गायडन्स घेतलो. बरोबर. न्युक्लियर फॅमिली जायत वयतल्या. त्यामुळे पालकांचे मार्गदर्शन घरा, घर हे प्रथम विद्यालय म्हणलें आमच्या संस्कृतीन. त्यामुळे घराचे आई बाबा बाकीचे सगळे कुटुंबीय जे असतात, व्हडली बहीण आसत, व्हडलो भाव आसत, तांचे कडेन संवाद अशा प्रकारचे. त्यामुळे कुटुंब प्रबोधन, फॅमिली ओरिएंटेशन आणि डायलॉग, म्हणजे कितेंय जालें कितलोय कोणूय लेट पावले जाल्यार आमी एकत्र जेवतले, सकाळी उठून आमी सगळें कितें देवाची देवपुजा आसा कितें थोड्यो गजाली कुटुंबान आमी एकत्र करूया अशा प्रकारचो निश्चय केलो आणि कुटुंबा भितरूच संवाद वाडयलो. आणि मागीर ताजे एक्सटेन्शन म्हणटकूच मातशी सोसायटी, तातूंत भितर बरे लोक जे आसात ताजी पारख आमकां आसता. सो त्यामुळे ती पारख करून तांचें मार्गदर्शन घेवन सफल आणि यशस्वी अशा प्रकारचे जीवन जे आसा अलॉंग विथ द डिजिटल साइड ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि मॅनेजमेंट अशें तूं हें करूंक शकता. यू कॅन अचीव एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल अशें आसा. आणि तुमकां मेंटल लेवल स्टेज सांगता. फॉर एक्झाम्पल माझ्या जिचे थोडे लोक 20,000 जोडटात, थोडे 50 जोडटात, थोडे 1 लाख जोडटात, वॉटेवर. पण हांगासर कंपॅरिझन स्टार्ट जाता, हांव इतले जोडपाक कित्याक पावना. स्वतःकडे एक्सपेक्टेशन इतले वाडटा, ताका लागून म्हणटा की म्हणजे थोडेशे गजाली वाडटा, हेजे लोन्सी वाडटा ह्या ताका लागून सोशल वर्कूय करपाक पावना. म्हणजे ह्या हितूंतल्यान भायर कसो सरतलो. किंवा आतां पयलीं पळयत जाल्यार काय आसताले की 25-30 पर्यंत एक भुरगो नॉर्मल आसतालो, जोडना जाल्यार काय प्रॉब्लेम जायनासलो, ते सगळे जाताले हुशार आसताले. पण आतां तें ना गजाली. आतां प्रत्येक युवाक आपले कितें वेगळे गजाली जाय, बेगीनूच सगळे जाय. सो हे गजाली कशी कितें बॅलन्स करप. म्हणून पेशन्स डेव्हलप करूंक जाय.
पेशन्स इज द ग्रेटेस्ट व्हर्च्यू. आणि दृष्टिकोन तुझो कितलो आपण पैसे जोडटा हाज्याकडे आसूंक जायना. मनी बिकम्स द बाय प्रोडक्ट. तू जे कितें जे फॉलो करता ताका मागीर सगळें अलायन जाता. सो प्राथमिकता जी आसा कोणाचोय कितलोय प्रेशर आसूं पण मनी शुडंट बी द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह. प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी वॉट यू वॉन्ट टू अचीव. वॉट इज दॅट थिंग, वेदर इट इज मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. आणि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आसूंकूच जाय पण अलॉंग विथ दॅट स्पिरिच्युअल फाउंडेशन जे आसा ते आपले घट आसूंक जाय. सो त्यामुळे भारतीय संस्कृतीन अभ्युदय आणि निश्रेयश अशा दोन गजाली सांगल्या. अभ्युदय म्हणजे हे मटेरियल प्रोग्रेशन आणि अभ्युदय म्हणजे स्पिरिच्युअल एलिव्हेशन की हे सगळें जे आसा ते इट इज टेम्पररी. आणि एक सर्टन पॉइंट येता प्रत्येकाच्या आयुष्यात तातूंतल्यान तुका कळूंक लागता की मनी इज नॉट एव्हरीथिंग. अशा प्रकारची चरित्रां गोव्यानूय आसात. सो आयडियल्स आणि आयकॉन्स परत इट कम्स बॅक टू दॅट. सो कशा प्रकारचे आयडियल्स आणि आयकॉन्स दवरता आणि कोणाचें मार्गदर्शन घेता हातूंतल्यान आपूण तो मार्ग जो आसा तो काडचो पडटा. सो मनी बिकम्स अ बाय प्रॉडक्ट. तुका कितें जे आसा तुजो गोल जो आसा ताज्या पर्यंत वचूंक जाय समजा तुका. आणि मदीं कितें कितें ज्यो बाधा येतात पैशा खातीर मे बी येता आसतल्यो पण यू इव्हेंच्युअली इफ यू हॅव द पेशन्स यू इव्हेंच्युअली ओव्हरकम इट. आणि अशा प्रकारचे एक स्ट्रॉंग निश्चय जो आसा तो आपूण करून फुडें वचपाचें. ओव्हरऑल पॉलिटिक्स आणि युवा म्हटले आणि गोवा जर म्हटलं जाल्यार तुमचे प्रेडिक्शन 2026 कशे आसतले. फॉर एक्झाम्पल जर पॉलिटिक्सान जर कितें चेंजीस करपाक जाय आणि युवा भितर चेंजीस जावपाक जाय जाल्यार 2026 आमी कितें कितें करपाक जाय. 2027 न्ही तें असेंब्ली आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शन बट आमी म्हणटात पळय तुजी लायफ 365 डेजान तू चेंज करपाक शकता. फुडल्या वर्सान आमी कितें कितें करपाक शकता. एक प्रेडिक्शन जाल्लें जाल्यार इलेक्शन हो वेगळो भाग पण आमी एका वर्सान कितें कितें करपाक शकता. एक युवा किंवा एक पॉलिटिशियन कितें कितें करपाक शकता तेजेर आमी उलयल्यार कशें आसतलें. कशें आसा हांवें तुका सांगिल्ल्या प्रमाणे कल्चरल ट्रेडिशन्स आणि सोशल कॅपिटल हाज्या आदाराचेर डेव्हलपमेंट त्या क्षेत्राचो जाता. म्हणून आता तुका जो हे जो दिसता संघर्ष दिसता समाजाचो आणि सत्तेचो गव्हर्नमेंटाचो. कित्याक गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू कट द ट्रीज आणि समाजाक तें केल्लें नाका. कित्याक आमचें कनेक्शन आसा नेचरा कडेन. सो त्यामुळे अशा प्रकारची इवॉल्वड गोवन मायंडसेट जो आसा ताज्या अनुरूप तांच्या अनुरूप हो विकास आसचो पडटा. हो विकासच्या नांवान तूं विनाशाकडे व्हरता काय कितें अशा प्रकारचे चित्र सध्या आसा. आणि ते अत्यंत धोकादायक आसा. हें सरकाराक कळूंक जाय. आणि डेव्हलपमेंटल एडिफीस गोंयचो हो जो आसा तो सध्या एन्थ्रोपोसेंट्रीक आसा. तो मानव केंद्रीत आसा. इन्स्टेड ऑफ एन्थ्रोपोसेंट्रीक द डेव्हलपमेंटल पॅराडायम शुड बी इकोसेंट्रीक. म्हणजे प्रकृती केंद्रीत तो जावंक जाय. प्रकृती म्हणटकूच सगळ्यो सृश्टी आयल्यो. जड सृश्टी आयले म्हणजे तुज्यो न्हंयो झऱ्यो कितें कितें जें आसा तें आयलें. प्राणी सृश्टी आयली ऑल द एनिमल्स. वनस्पती सृश्टी झाडां जी आसा तांचें एक एक्झिस्टन्स आसा न्ही. आणि ताका अनुरूप जल जंगल जमीन जनावरांच्या अनुकूल जनाचें जीवन अशा प्रकारचो दृष्टिकोन आयलो. सो त्यामुळे इकोसेंट्रीक डेव्हलपमेंट इज द नीड ऑफ द अवर. ते एन्थ्रोपोसेंट्रीक आशिल्ल्यामुळे सोशल इनइक्वॅलिटी हो भितरलो तो भायलो तो आणि खंयचो हळडोणचो तूं म्हापशा कितें करता. इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटी. रिच आर गेटिंग रिचर पुअरर आर गेटिंग पुअरर. हे डायरेक्टली हांचे विजन नाशिल्ल्यामुळे हे सत्ता जी आसा करंट गव्हर्नमेंट जे आसा तांचे कडेन दृष्टिकोन जो आसा सत्ते कडेन पळोवपाचो तो प्रदूषित आसा. आणि ऑल डिस्ट्रक्टिव्ह सर्व उत्पादक म्हणजे सामाजिक हे असमानता आर्थिक विषमता आणि सर्व विध्वंसक सर्व उत्पादक अशा प्रकारचे चित्र हे राजकारणान आमचो दृष्टिकोन जो आसा भारतीय दृष्टिकोन तो असो ना. त्यामुळे हो डेव्हलपमेंटल एडिफीस गव्हर्नमेंटान चेंज करूंक जाय. आणि बाकीचे पॉलिटिक्स जे आसा ते पीपल सेंट्रीक ते लोकाभिमुखी आसूंक जाय. नॉट पॉवर सेंट्रीक. पॉवर सेंट्रीक आशिल्ल्यामुळे 8 जाण पळयले आपल्या पार्टीन घेतले आणि तांकां मागीर आपल्या पार्टीचेर दवरले. लोक वोट दितात दुसऱ्याच सिंबॉलाक आणि हांकां जाय तशें 8 जाणांक घेतले. आणि अशा प्रकारची विसंगती दिसता. श्रीमंतांक लाभ आणि गरिबांक लोभ अशा प्रकारचे अनेक चित्र जे आसा. आणि हांच्यांनी इकॉनॉमी सेंट्रलायज केल्या आपल्या हातान दवरल्या. लेवल प्लेइंग फील्ड जे आसूंक जाय आशिल्लें गोंयांत ते हांच्यांनी सोंपयलां. आता सर्वस्वी हे आतांचे राज्यकर्ते जे आसात तांचो चुकीचो दृष्टिकोन जो आसा म्हणजे करतना दाखयतात ते स्किमी बिमी काडटात आणि दितात त्यो आमच्याच पयशांनी तुमी आमकां परत दितात न्ही. तांच्या फॅमिलीचे पयशे नासतात ते. सो त्यामुळे आमकां त्यो 1-2 स्किमी मेळ्ळ्यो त्या मोठ्या दिसता अरे हाणें आपल्याचेर जणू काय उपकार केले. सो त्यामुळे असो एक व्यापक दृष्टिकोन आसूंक जाय. त्यामुळे सरकारां आणि मनीस तुवें बदलले राजकारणातले. एक आमदार आसा ताच्या जाग्याचेर तुवें दुसरी पार्टी हाडली समजा दुसरो आमदार हाडलो तातूंतल्यान कांय बदलचें ना.
तो कितलो गोव्या कडेन निगडीत आसा, ताचें फाउंडेशन कितें आसा, आयडियोलॉजिकल आनी स्पिरिच्युअल फाउंडेशन कितले घट आसा, मागीर तो बदललो समजा जाल्यार ताका तो कांय करूंक शकना. त्यामुळे राजकारणा कडेन पळोवपाचो पर्स्पेक्टिव्ह जो आसा तो चेंज जावंक जाय, दृश्टिकोन चेंज जावंक जाय. पात्रां आनी व्यक्ती चेंज केल्या, तुवें ह्या मंत्र्याक काडलो त्या मंत्र्याक काडलो, हातूंतल्यान कांय बदल घडना. तुजी व्यापक कितें आसा, ब्रॉडर तुजो पर्स्पेक्टिव्ह, ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमिंग जें आसा, वेदर इट इज इन ट्यून विथ द लोकल्स, तें समजना. अनेक जाग्याचेर हे प्रकल्प, IIT प्रकल्प आणि अनेक खंयचे खंयचे प्रकल्प ते, आणि प्रत्येक जाग्याचेर आमकां आंदोलनां दिश्टी पडटात, कारण हांची क्रेडिबिलिटी इतली लो आसा. लोकांक खबर आसा की हे काबार करतले म्हणून सगळे, त्यामुळे ते ट्रान्सपरंट रावनात तांच्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात आणि बुलडोज करूंक सोदतात ते सगळे. सो हातूंतल्यान तांचे पर्सनल हे आसा काय कितें, बेनिफीट आसा काय कितें, अशा प्रकारची शंका समाजान येवप साहजिक आसा. तातूंतल्यान हे संघर्ष घडटात. त्यामुळे समाजाक शापाता न सांगता राजकारण्यांनी समाजा कडल्यान आपूण कितें शिकूंक शकता आणि समाजाचें भलें करपा खातीर आपूण राजकारणान आसा, हें तांच्यांनी विचार करपाची गरज आसा आणि एकंदरीत दृश्टिकोन बदलपाचो अशें आसा. आणि एक ओव्हरऑल आमी पळयलें फाटल्या 10 वर्सांनी जितलो गोवा डेव्हलप जावपाक जाय पळय तेच्यापेक्षा 100x डेव्हलप जालो गोवा. पण माइंडसेट जो डेव्हलप जावपाक जाय आशिल्लो पळय तेच्यापेक्षा 100x सकयल देंवलो आसा माइंडसेट लोकांचो. तर एक्चुअली माइंडसेट शिफ्ट कशें येतले, कारण आमी खूब कडेन पळयल्लें आसा की जे कितें उलयलें पळय ते लोक आयकतले, बरे विचाराचे लोक म्हणटले सोडून गेले व्हिडिओ. थेरोटिकल आमी सगळे उलयले, पण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करपाक कोण वयचो ना. प्रॅक्टिकली कशें येतलें, एका लोक माइंडसेट प्रॅक्टिकली कशें डेव्हलप जावपाक शकता. माइंडसेट तांचो राजकारणान आशिल्ल्या लोकांनी तांकां एक म्हणे हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे स्वॉट एनालिसीस गोंयचो करूंक जाय. आणि तो फ्रॅगमेंटेड न्ही. म्हणजे पेडण्याचो आमदार जो आसा तो फाल्यां समजा मंत्री जालो, तो पेडणे पुरतोच ताणें विचार केलो. मंत्री हो पेडणे टू काणकोण ह्या सगळ्या रिजनाचो, हें सगळें गोंय न्ही. बरोबर. त्या सगळ्यांचो मागीर कसो तूं पळयता, हेलिकॉप्टरीन टोटल सम व्यू जो आसा गोंयचो, तो ताका स्वॉट एनालिसीस कळटा काय कितें. स्वॉट एनालिसीस करता आसतना आमचे स्ट्रेंग्थ्स कितें गोंयकारांच्यो, आमच्यो विकनेसीस कितें, ताका अनुरूप ही सगळी स्टडी करून विकासाचो डेव्हलपमेंट जो आसा, मॉडेल जो आसा तो तयार करचो पडटा. उठसूट कितें तरी तुका सुचलें, ते IAS आतां ऑफिसर्स जे आसात तांकां कितली स्टडी आसा गोंयची. सो त्यामुळे आमचे कडेन विद्वत्तापूर्ण अशे IAS, IPS, VPS बी अशे ऑफिसर्स आसात. तांच्या तर्फे गोंयकार होच गोंय हे ताज्या प्रमाणे हे करूंक शकता न्ही पॉलिसी फ्रेमिंग. तूं भायले समजा हाडून हांगा बसयले, अनफॉर्च्युनेटली इट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज. फेडरल एंटिटी आमी वी आर पार्ट ऑफ भारत न्ही. सो त्यामुळे ते पोस्टिंग बिस्टिंग तांचे आसता, पण तांकां कोंकणी कंपल्सरी केली आनी कितें कंपल्सरी केली म्हणून तें जायना. तुजो दृश्टिकोन कितें आसा, तूं पेडणे टू काणकोण विचार करता काय कितें, मागीर आमचे सोशल सायकोलॉजी कितें आसा, कलेक्टिव्ह, तातूंतल्यान हें कितें आसा आमचें प्रत्येक गजाली कडेन जिओ कल्चरल ट्रेट्स आमच्यो कितें आसा, आमकां वी आर कंटेंट विथ वॉट वी हॅव, कंटेंटमेंट. आणि दुसरें सुसेगाद म्हणजे लेझी न्ही, इट इज बींग कंटेंट. आणि वी डोंट चेज मनी. आता ते मातशें खंय खंय विस्कळीत स्वरुपान दिसता. आणि दुसरो मागीर कितें जिओ कल्चरल ट्रेट आसा, रेव्हरन्स टुवर्ड्स नेचर. सो हाका अनुरूप तुमच्यो पॉलिसीज आसूंक जाय न्ही. सो थंय मातशें राज्य सत्ता जी आसा तांच्यांनी विचार करपाची गरज आसा. आणि युवा वर्गानूय हे सगळो विचार करून आपूण कितें करूंक शकता वाड्या खातीर, व्यक्ती, परिवार, समुदाय, समाज, देश, दुनिया, सृष्टी आणि परमेष्ठी या सगळ्यांकडे आपली कर्तव्य आसात. कितें तरी तूं मनीस म्हणून जन्माक आयला, आपल्या पुरतोच विचार केलो अशें विचार न करता राजकारण्यांनी मातशें आनीक उदार आसचें पडटा आणि हाजो बोध आसचो पडटा. सो अशा प्रकारचे एक दृश्टिकोन दवरून राजकारणान येवप आणि ताका योग्य दिशा दिवप अशें एक हें जें आसा तें युवा वर्गान करचें. खूप लोक बडबडटा सुद्धा, खूप लोक उलयता सुद्धा की गोंयान भायले लोक भरले, मायग्रंट भरले, त्यांनी कारण प्रॉपर्टी घेता और समथिंग रेट वाडटा, सगळें जावपाक लागल्या. सो हे कित्या खातीर गजाली घडत वयता गोंयान? थोडी फॅक्शन्स जी आसात तूं विकता म्हणून दुसरे येवन घेतात न्ही. त्यामुळे पैशा खातीर कितेंय करपाची तयारी हो ही मानसिकता जी रूढ जावपाक लागल्या. आणि मटेरियलूच प्रोग्रेशन इज एव्हरीथिंग. म्हणजे भौतिक वस्तूंच्या सुखांचो संग्रह करप होच तुजो पर्स्पेक्टिव्ह समजा आयुष्याचो जालो जाल्यार तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो विकृती घडटात. ताजे मागीर आफ्टर इफेक्ट्स जे आसात ते भरचे पडटात लोकांनी. सर्टन गव्हर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इफ दे आर फेवरेबल टू आउटसायडर्स जाल्यार तांच्यांनी ते बंद करूंक जाय. अशा प्रकारचे हे आसूंक जाय. पण ताका समाजूय तितलोच जबाबदार आसा. त्यामुळे ह्या मायग्रेशनाक
पुलीस यंत्रणा आमची कितली हे आसा, सक्रिय आसा, कितली सक्षम आसा, हाव एम्पावर्ड आर दे, तांची विश्वासार्हता जी आसा. कित्याक बॉर्डरीचेर बी ते सगळे असतात. कोकण रेल्वे पुलीस, रेल्वेन कोण येतात आणि कोण बॉर्डरींतल्यान कोण येता, अशा प्रकारची वॉच जी आसा ती यंत्रणा मातशी सक्षम करची पडटली. आणि बाकी जोपर्यंत विकपी आसतलो तोपर्यंत घेवपी येतलोच. त्यामुळे गोंयकारांनी मातशें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूंक जाय. आणि कितें जे आमची जी संस्कृती जी आसा, म्हाका कितें दिसता की भायलो म्हणजे भारत देशाचेच येते नागरीक ते, पण हांगाची स्थानिक संस्कृती जी आसा ताजे कडेन ते एकरूप जायनात. ते भायले येतात आणि ते आपली कितें तरी वेगळें कितें तरी चूल मांडून ते हे करतात. ताज्यामुळे हे संघर्ष घडटात. त्यामुळे दृष्टिकोन आमचो जिवनाकडे पळोवपाचो गोंयकारांचो कितें आसा हे तांकांय कळूंक जाय आणि तांच्यांनी तो आत्मसात करूंक जाय आणि तो प्रत्यक्ष जिवनात उतरोवंक जाय. जाल्यार तुवें एडजस्टमेंट तांच्यांनी करूंक जाय, आमी न्ही. हांव समजा खंयूय असलो फाल्यां इन एनी इंडियन स्टेट, आय विल सी टू दॅट आय लर्न देअर लँग्वेज, आय लर्न देअर व्हॅल्यू सिस्टम, आय लर्न देअर कल्चर. अशाच प्रकारचे आचरण जे आसा तें जायना. हांगा एक एरोगन्सी आयल्या, पयशांच्या आदाराचेर भायले जे येतात आणि कशाय पद्दतीन गोंयकार इमोशनली मातसो गलिबल आशिल्ल्यामुळे ते व्यवस्थित ट्रेंड असतात. तांकां मागीर हें करप, तांचें हें करप, डिसएडवांटेज घेवप आणि अधिराज्य गाजोवप मागीर सगळ्या प्रॉपर्टी व्यवसाय आणि कितें कितें जें आसा. सो ताका समाजानूच कांय करेक्टिव्ह मेकॅनिझम्स, सरकारान मागीर करेक्टिव्ह मेकॅनिझम, थोडी लेजिस्लेशन्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी गोवन लँड अशा प्रकारचे करचें पडटलें. सामुहीक कलेक्टिव्ह जबाबदारी.